प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 13वो विसवूर वोड 1 ते 8-9 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 1 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोऱ्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोरशीं आयले की तो एका वड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर रावलो. आनी तांचे कडेन उलोवन ताणें तांकां सोबार वस्तू वोपारींनी सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळया, कोण एकलो वोंपपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर देगेर पडले आनी सुकणीं आयली आनी तांणी तें केलें. बियाक जोबर माती नासली ते खोडपी जोबडी थोडे पडले. ते मातयेक खोलाय ना जावन ते रोखडेच किल्लोले. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून ते रोखडेच किल्लोले खरे. पूण वत खोर जातोच उलपोले आनी पाड ना जावन सुकले. हेर कांट्यां मदें पडले आनी कांटे वाडटोच ताका चेपून धरले. हेर बरे जमनीर पडले आनी पीक जाले. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलेल्यांनी आयकुचें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू वोंपाची ओपार घालता. आनी भाव भयणीनो, ही वोंपाची ओपार आमकां ह्या वोंपेची ओपारीची सोजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमकां सगल्या ओपारींची सोजमणी आमकां मेळटा. कित्याक ही जावन आसा सगली व्हडली ओपार. हो म्हणटात ते भाशेन पयली ओपार जी जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन देवाचें राज चलता तें. तर आयज भाव भयणीनो कितें म्हणटा? तो म्हणटा एक वोंपी गेलो आनी ताणें आपल्या शेतान तें बी रोवलें. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो? थोडीं बियां जमनीचेर पडटात, सुकणीं येतात, तें सगळें चोरून वतात, खान उडयतात. दुसरें कितें पडटा? खोडपाचेर पडटा. तें बेगीन वयर किल्लोन वयर येता, पूण जेन्ना गरमी आनी थंडी आनी वारें येता तें आतां ताका खोल ना म्हणून, ताका पावंक सकला वचोंक ना म्हणून तें आतां मरोन वेता. तिसरें म्हणल्यार हें बी अशें जाग्यार पडटा आनी ताचे कडेन कांटे वयर सुट्टात आनी तें झाडाक जें किल्लोन येयलां ताका चेपून दवरता. आनी शेकी भाव भयणीनो, निमणें बरे जमनीर पडटा आनी पीक दिता. एकांक 100, दुसऱ्यांक 60 आनी तिसऱ्यांक 30. आनी भाव भयणीनो, हे 4 जमनीचेर जें बी पडटा त्या 4 जमनींवन फकत एक जमीन पीक दिता आनी ती जमीन जावन आसा बरी जमीन. तर भाव भयणीनो, ह्या ओपारीची सोजमणी आमकां मेळपाक आमी पळोवंक जाय कितें घडटा तें. जेन्ना जेजू त्या वेळार हें उतर शिकयतालो त्या लोकांक उतराची सोजमणी मेळों नासली. कित्याक जेजू आजून खुर्सार बसोंक नासलो. ते आजून एक नूय रोसना जावंक नासले आनी लोक भाव भयणीनो तांचे ओतमे आजुनूय मेलेले आसले. कित्याक फकत जेजू मेल्या उपरांत पुनूच जाल्या उपरांत आतां ते ओतमे जेजू सारके जाले. म्हणटच जेन्ना जेजू तांकां उतर शिकयतालो त्या लोकांक उतराची सोजमणी मेळों नासली. कित्याक भाव भयणीनो, हें उतर आमच्या बेजाक वा आमच्या मेनूक वा आमच्या तोकलेक बरोवंक ना, पूण आमच्या काळजाक बरयलां. आनी हें काळीज नोय जावंक पावों जायनासलें कित्याक जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो. म्हणटच जेजू आतां ओपारींनी शिकयता. म्हणटच ह्यो 4 जमनी, त्या जमनींतली 3 जमीन जावन आसा जी फळ दिना, पीक दिना. फकत एक जमीन पीक दिता, ती जावन आसा बरी जमीन. तर हे 3 जे जमनीचेर जे ते बी पडटा ते जावन आसा पोन्न्या कोराराचो लोक. कित्याक त्या वेळार भाव भयणीनो तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक नासलें. पूण आतां आमचें काळीज जेजू सारकें जालां म्हणून आतां आमच्यान तें उतर आयकूंक जाता आनी उतराची सोजमणी घेवन
आतां आमच्यान तें पीक दिवंक जाता. खंयचें पीक? पवित्र आत्म्याचें पीक, मोगाचें पीक दिवंक जाता. म्हणटच जेन्ना त्या वेळार जेजू शिकयतालो, लोकांक उतराची सजमणी नासली, म्हणून सजमणी ना तेन्ना ती सुकणीं येतात आनी तें बी खावन उडयतात. ताका म्हणटात देंवचाराचें काम. त्या सुकण्यांक ह्या ओपारीन त्या सुकण्यांक देंवचार आमी म्हूण मानता. कित्याक देंवचार येता जेन्ना आमकां सजमणी ना आनी तें उतर आमच्या काळजांतलें व्हरोन उडयता. तेजे उपरांत तें जमनीचेर पडटा. उपरांत तें कसलें बी जमनीचेर पडटा म्हणजे वय आतां ताका सजमणी मेवली म्हणून तें आतां किल्लोता, पूण तें खोल वचना. ताची पां सामकी खोल भितर जमनीन वचना आनी तें आतां झाड मरून वता आनी पीक दिना. म्हणटच सजमणी मेवली मातशी, पूण ताका कांय पीक मेळोंक ना. म्हणून आतां कितें घडटा? कांयच फायदो जायना. कित्याक आमी पीक दिनासतना रावत जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. की एक दीस आमी जेजू फुडल्यान कांय कितें दिलां, कितें घडलां, कितें केलां आमी तें आमी दिवंक शकूंक पावचें ना. तिसरें म्हणल्यार तें बी एका जाग्यार पडटा, किल्लोता, वयर येता, पूण कांटांनी तें आतां चेपोन उरता. आनी हें जावन आसा जो लोक आतां देवाचें उतर आयकता, सजमणी घेता, आतां तें उतर तांच्या जिवितान पाडूंक सोदता, पूण आतां संवसाराच्यो वस्तू येतात आनी तें उतर आतां सगळें चिपकून दवरता आनी ती फळां दिवंक पावना. म्हणटच भाव भयणीनो, ही जागा जावन आसा जो लोक आतां पोन्न्या करारांतलो आतां नव्या करारांत येता. म्हणजे ट्रान्झिशन झोन. म्हणजे जेन्ना आतां देवाचें उतर घेतात, सजमणी घेतात, पूण आजून पासून जेजूक सोमी दिवन सरवंडार मानना. खूब लोक हा अनभवार्थी जे उतर तांकां सजमणी दिवन पट करून तांकां मिलाग फावो जाता, पूण तांचें जिवीत खोल कित्याक जायना? कित्याक एक फाटी मिलाग मेवली, आतां ते संवसाराच्या वस्तूंनी वेतात आनी तें पीक दिवंक पावना. कित्याक फकत आमचो आत्मो जेजू सारको जाले उपरांत तेन्नाच की आमची जमीन बरी जाता, आमचें काळीज जेजू सारकें जाता आनी तेन्ना आमच्यान तें फळ दिवंक जाता. आनी निमाणो म्हणल्यार ती बरी जमीन. जो लोक आतां नव्या कराराचो आसा, जो जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानला, तांचें नवें जिवीत जालां. ती एक नवी रचना जाल्यान, दे आर बॉर्न अगेन. आनी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आपल्या मनाची नडसरणी करून ती आतां ही फळां दितात, बरीं फळां दितात, मोगाचीं फळां दितात, बरेंच पीक दिवंक पावतात. आनी ती जावन आसा जी जेजूक सोमी दिवन सरवंडार मानला, ती नवी जोल्म घेवपाक त्या लोकांनी नवो जोल्म घेतला आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपल्या मनाची नडसरणी केल्या. तर आयज भाव भयणीनो, देव आमकां जिवाच्या 15-20 वर 16 म्हणटा की ताणें आमकां विचून काडल्या. कित्याक? फळां दिवपाक, तोखतात तसलीं फळां दिवपाक. तर फकत आमी जेजू वरवीं, जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान तें तोखतात तसलें फळ दिवंक जाता. आनी तें तोखतात तसलें फळ जावन आसा दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर धरून, त्या उतराचेर भावार्थ धरून तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान काडुया आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत आनी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.